29 तारखेक प्रायम मिनिस्टराचे कॅबिनेट डिसिजन जालें, कॅबिनेट मिटींग जाली, पूण त्या मिटिंगेक हो आमचो पॉलिटिकल रिजर्वेशनाचो मुद्द्याचे थंयचे कांयच डिस्कशन जालें ना. आनी थंय कांय जशें होम मिनिस्टरान एश्युरन्स दिल्लो की थंय रिजोल्युशन तो घेतलो म्हणून त्या मिटिंगेक रिजोल्युशन घेवूं ना. सो हितून आमकां अशें दिसता की जे डेलिगेशन तेणें वयल्लें ते एक पॉलिटिकल प्रोपोगंडा करपा खातीर वयली की काय अशें दिसता. कित्याक आतां इमिडिएट पार्लमेंटरी इलेक्शन आसा आनी हे हो शो करपा खातीर तेणी घेवन गेल्लो की कितें खरेंच तांकां सेंट्रल गव्हर्मेंटाक खरेंच हो प्रश्न चालीक लावपाचो आसा की ना अशे प्रश्न उपस्थित जाता. विदीन 48 आवर्स तुमी हो जो कितें प्रोसेस आसा तो चालू करात आनी आमकां फायनल ऑर्डर नोटिफिकेशन जे आमी मागता 4 कॉन्स्टिट्युएन्सी गोंया खातीर रिजर्व करपा खातीर ती तुमी काडात. नाजाल्यार विदीन 48 आवर्स तुमी काडली ना जाल्यार आमी ऑलरेडी डिसायड केला वी विल स्टार्ट चेन हंगर स्ट्रायक फ्रॉम द 6th of February.